नमस्कार, हांव चरण देसाय. आमी सेव ह्या संघटनेन काम करता गेली 10 वर्सां. म्हणजे वायल्ड लायफ रेस्क्यू, वन्य प्राण्यांचे रेस्क्यू आसत किंवा हेर जनावरां सुद्दां रेस्क्यू करपाचें काम आनी वन्य प्राणी किंवा पर्यावरणा बद्दल जागृती करपाचें काम आमी गेली 10 ते 15 वर्सां ह्या संस्थे मार्फत करता. सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की गेल्या काही दिसान बिबटो, लेपर्ड म्हणटा आमी ताका, तर बिबटो वाघ किंवा थोडे कडेन वागटा म्हणटा, वागूट म्हणटा, पूण मेनली बिबटो वाघ जो आसा हांचें दर्शन, हांव दर्शनूच म्हणटा की सगळी कडेन तो दिसपाक लागला. सो खुबशे फावटी अशें जाता की मिडिया आसत, सोशल मिडिया आसत किंवा वॉट्सएप हेजेर की बरोच बोवाळ जाता की बिबटो भोंवता, तो मनशांक धोका आसा, हें आसा, खूब बोवाळ जाता, व्हायरल जाता. आयजूच सकाळीं म्हणजे आयज सकाळीं सगळ्यांनी स्टुडंटाचेर आसत किंवा हाजेर सगळ्या मिडिया चॅनलांचेर सगळे कडेन व्हायरल जाल्लो एक व्हिडिओ, म्हणजे एक सब एडल्ट बिबटो बोरये गांवांत भोंवतालो. काही दिसां पयलीं तसोच शिरशिऱ्या बोरये एक बिबटो भोंवतालो. पूण अश्यो कंप्लेन्स किंवा अशे लोकांचे खुबशे कडल्यान आयला, म्हणजे सांग्या आसत, फाटल्या दिसांनी वंडाळ्या आसत, सगळी कडेन म्हणजे गोंयांत प्रत्येक गांवांत भितर बिबटो दिसता अशे कंप्लेन्स किंवा अशे बातम्यो येता. सो म्हाका एक दिसता की आमी नागरीक म्हणून कितें करूं शकता हाजेर, कारण आमी हेजेर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आसा. फर्स्ट रिस्पॉन्डर म्हणजे कितें की खंयचोय वन्य प्राणी आयलो, कितें जालें जाल्यार पयलो सामनो कोणा कडेन जाता की ज्या गांवांत लोक तो बिबटो किंवा जो प्राणी आयला त्या गांवांतले लोक. आमी कितें करूं शकता, तर पयली गोष्ट म्हणजे पॅनीक क्रिएट करप ना. पॅनीक म्हणजे कितें, तर ताजो बोवाळ जाता, व्हायरल जाता, बेश्टेच अफवा पसरता, तो असो आयला, तो हेका खातलो, आमकां खातलो. सो फर्स्ट म्हणजे पॅनीक क्रिएट करप ना. दुसरें आसा तें म्हणजे त्या संबंधीत जे अधिकारी आसा, म्हणजे पंच आसत किंवा जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसत, आनी जर आमकां कोणाक कडेन नंबर ना, कोण ना, जाल्यार आमी 108 जो इमर्जन्सी नंबर आसा, पोलीस आसा जो नंबर आसा, तांकां फोन करून सांगू शकता की अशें अशें सिच्युएशन आसा. चड त्या जाग्यार गर्दी न करता बेगिनात बेगीन जाता तितले ऑफिशियल्स किंवा रेस्क्युअर्स आमकां सुद्दां खूब जाण फोन करता. तर तुमी 108 किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो नंबर आसत, पंच आसत, लोकल पोलीस आसत, हांकां बेगिनात बेगीन इन्फॉर्म करूं शकता. दुसरी म्हत्वाची गोष्ट की हें कित्याक लागून जाता, हें गोंयांत कित्याक वाडलां, कारण आमकां खबर आसा की आमचे दोंगर आसत, आमची जंगलां आसत, आमची शेतां किंवा हे सगळे जे हॅबिटेट आसा ह्या वन्य प्राण्यांचे, हे आतां खंय तरी विकासाच्या नांवार कापप चालू आसा. बोरये गांवाचें उदाहरण घेवया की बोरये गांवांतले 2-3 दोंगर, सिद्धनाथ आसत किंवा हेवटेन बेतके वटेन आसत, ते कापपाचें प्रमाण चालू आसा आनी ताचोच परिणाम म्हणून हे सगळें आमकां दिसता. आतां ताजेर आमी कितें करूं शकता, ते प्रत्येक स्थानीक लेवलाचेर प्रत्येक जाण करीत आसा. पूण ह्या वन्य प्राण्यांची चूक ना की ते खंय तरी भक्ष्य सोदपाक आसत, उदकाच्या वाटेक आसत. तिसरें म्हत्वाचें कारण म्हणजे कितें की आमच्या गांवांनी जी रस्तात जनावरां जी आसा, स्ट्रे एनिमल्स म्हणटा आमी, तांचें प्रमाण खूब वाडलां, कारण तांच्या पॉप्युलेशनाचेर कांयच कंट्रोल ना. सो तांच्या शोधार तांकां इजी प्रे मेळटा. जंगली जनावरांची बिबटे सारक्यांची खाण आसा, खाद्य आसा, तें सगळें आमी शिकार करून काबार केलां. सो तांकां आनी कांय उपाय दवरूं ना. गेल्या वर्सा गोंयच्या जंगलांनी विस्तेव लागलो. सो बरेचशे जंगल हे जे आसा, जंगल संपदा नश्ट जाली. तर मागीर हे वन्य प्राण्यांनी खंय वचप, तांची हातून भितर चूक ना. आनी ते मुख्य म्हणजे आमकां हानी करपाक, लोकांक खावपाक, चावपाक येना. आयचेच तुमी बोरयेचें उदाहरण घेया, तर ते भक्ष्याच्या शोधान येता. आनी ताजेर उपाय कितें, जर तुमी विचार केले की आमी हांकां आपयले आनी ताका धरून व्हरा, ताका खंय तरी बोंडला व्हरा, मोल्यार व्हरून सोडा, तर हो ताजेर उपाय न्ही. कारण कितें आसा, बिबटो जो आसा हो खंय जरी सोडलो जंगलान जाल्यार तो काही दिसांनी आपल्या जाग्यार परत येता. आनी बोंडला व्हरून सोडटले जाल्यार वर्साक 15-20 बिबटे जर धरता जाल्यार ते खंय दवरतले. दुसरें म्हणजे इतले बिबटे किंवा इतले वन्य प्राणी आमकां आतां दिसपाक लागल्या, हाजें दुसरें कारण एक आसूं शकता की ते जखमी आसा, तांकां उपाशी आसत किंवा तांकां उदक मेळूना, आनी कितें कारणां आसूं शकता, तांकां आरोग्याची कितें तरी कारणां आसूं शकता. सो हे सगळे ताजे ट्रिटमेंट आसत किंवा कितें प्रॉब्लेम आसा हें सोदपाची सुद्दां आमचे कडेन सद्या गोंयांत यंत्रणा आसा काय कितें. म्हणजे सांगपाचें म्हणजे कितें, आतां तुमी म्हणटले की हो बिबटो धरून बोंडला व्हेलो, पूण बोंडला फूल टायम डॉक्टर ना. सो गेली कितलीशींच वर्सां हांव स्वता वायल्ड लायफ बोर्ड मेंबर आसा.
वायल्ड लायफ बोर्डाच्या मिटिंगेन हांव सदांच सांगता की बोंडला जर फुल टायम डॉक्टर ना जाल्यार वायल्ड लायफ रेस्क्यू सेंटर आमकां गरजेचें आसा, ज्या जाग्यार इन्स्टंट सगळे जे ट्रिटमेंट आसत किंवा रेस्क्यू सुद्दां जे आसा हे इन्स्टंट थंयच्यान जावचे 24 hours by 7 आमकां रेस्क्यू सेंटर खरें म्हणल्यार गोंयांत जाय, कारण वर्साक 100-150च्या वयर केसीस आमकां मेळटा आनी ह्या जनावरांक कोणूच ना अशें आमकां दिसता की तांच्या ट्रिटमेंट आसा, तांकां फुडें रिहॅब म्हणजे रिहॅबिलिटेशन म्हणजे कितें की परत तांकां जंगलान सोडपाची प्रक्रिया हें करपाची खंयच यंत्रणा आमच्या सद्या सरकारा कडेन गेलीं खूब वर्सां जालीं तें कांयच ना. म्हणजे गेल्या काही मिटिंगांनी आमकां अशें सांगलां की डॉक्टर दिवया किंवा अशें सेंटर करुया म्हणून, पूण पळोवपाक जाय. सो सांगपाचो मुद्दो कितें की आमकां हळू ह्या सगळ्या सिच्युएशना कडेन डील करपाक, ह्या सिच्युएशनाक तोंड दिवपाक आमचे कडेन यंत्रणा आसत. म्हणजे हातूंत भितर सगळ्यांची जबाबदारी आसा, म्हणजे हातूंत गव्हर्मेंट आसत, लोकल बॉडीज आसा, NGOs आसा आनी नागरीक आसा, हेणी सगळ्यांनी मेळून आमकां प्रयत्न करचे पडटले, जाल्यारूच आमकां ताचें सोल्युशन मेळटलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.